सगळ्यांक खबर आसा की काँग्रेस पार्टी जी आसा ती एक घातकी पार्टी म्हणून फाटले 5 वर्सांचे राजकारण लोकांनी पळयलें. ज्या पार्टीक गोंयकारांनी सगळ्यांक चड सीट दिले त्या पार्टीन सत्ता काडून बीजेपीच्या हातान दिली आनी हो इलेजिटिमेट गव्हर्नमेंट स्ट्रॉंग करपाक आपले आमदार तांकां विकत रावले. तरी पूण काँग्रेस पार्टींचे जे थोडे निश्ठावंत थोडे लॉयलिस्ट जे आशिल्ले ताणें प्रयत्न केलो की कितें तरी बदल हाडचो ह्या पार्टीन म्हणून. आमी पळयलां की जेन्ना पी चिदंबरम सारके सिनियर ऑब्झर्वर गोंयांत पावले तेन्ना तांणी ह्या वर्करां बरोबर संवाद केलो आनी काँग्रेसचे थोडे उरिल्ले निश्ठावंत कार्यकर्ता तांणी तांकां आपले मनाची सगळी हें सांगलें, दुख्ख सांगलें की काँग्रेस पार्टी कितें करता म्हणून गोंयांत. आनी ह्या काँग्रेसीच्या लिडरशिपान तांच्या वर्करांक, तांच्या सपोर्टरांक आनी तांच्या वोटर्सांक आश्वासन दिल्लें की ह्या वेळा जे फाटले 5 वर्सां जाल्ले ते जावचे ना म्हणून. तांणी म्हणिल्लें की 80% न्यू फेसीस आसतले. तांणी म्हणिल्लें की ह्या वेळा आमचे आमदार आमकां विश्वासघात करून बीजेपीन वचचे ना म्हणून. तांणी सांगलें की जे कॅन्डिडेट सुद्दां आसा ती फक्त ब्लॉक कमिटी जी आसा ईच कॉन्स्टिट्युएन्सीची ते डिसायड करतले म्हणून. पूण ही 6 म्हयन्या पयलींची गोश्ट. जशें जशें आतां इलेक्शन लागीं पावलां ह्या काँग्रेस पार्टीची कितें दशा खरी जाल्ली आसा ते आतां सगळे उघडेपणान भायर सरतात. आमी खुबदां चॅलेंज दिलें तांकां की ह्या वेळा काँग्रेस पार्टीन सांगचें की तांचे आमदार तांची पार्टी सोडून वचचे ना म्हणून कितें करतले. आम आदमी पार्टीन म्हळें की आमी एफिडेवीट सायन करून घेतले सगळ्या कॅन्डिडेटा कडल्यान. काँग्रेस पार्टीन ही गॅरंटी दिवकूच ना. लोक तांकां विचारूंक लागले की तुमी कितें करतले म्हणून. तांचे कडेन कांयच उत्तर नाशिल्लें. वयल्यान आतां आमी पळयलां की जे जे तांणी डिक्लेअर केल्या कॅन्डिडेट्स ते तर सगळे सेम ओल्ड फेसीस आनी ब्लॉक कमिटीचे जे तांणी आश्वासन दिल्लें ते ब्लॉक कमिटीक आज खोंट मारून रस्त्यार उडयल्ले आसा. काल जे कळंगूट आमी पळयलें, मायकल लोबो जो 10 वर्सां बीजेपीचो आमदार आशिल्लो आनी फाटलीं 5 वर्सां मिनिस्टर आशिल्लो तो काल काँग्रेस पार्टीन जॉयन जाल्लो आसा. आनी जशें बीजेपी करता तशेंच काल काँग्रेस पार्टीन केलें. म्हणजे मायकल लोबोन सकाळचें रेजिग्नेशन दिलें. दनपरां ताणें एक बायट दिली की आपणें अजून ठरोवंक ना की खंयच्या पार्टीन वतलो, आपल्या कडेन खूब पार्टीचे ऑप्शन आसा म्हणून. पूण जशी रात जाली, जशी सांज जाली तशें हो काँग्रेस पार्टीन गेलो. जशें फाटल्या 5 वर्सांन आमी पळयलां सगळीं कामां भारतीय जनता पार्टीची रातची जाता तशेंच काल काँग्रेस पार्टीन रात जातकूच, काळोख जातकूच मायकल लोबोक आपल्या पार्टीन घेतलो. म्हाका कांयच कळना हांकां दिसाची ही कामां कित्याक करूंक जायना काय म्हणून. म्हणजे रातचे जशें सोरोप आनी जल्ले भायर सरता तशें हांचें सगळें राजकारण रातचें काळखान सुरू जाता. तर काल जें जालां हाजे वयल्यान एक्चुअली आतां काँग्रेस पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टी दोनूय सामक्यो एक्सपोज जाल्ले आसा. पयलीं म्हळ्यार काँग्रेस पार्टीन ह्या मायकल लोबो बद्दल कितें कितें उलयलें तें आमी मुद्दम पळोवंक जाय. ही गोवा काँग्रेसीचो ट्विटर हँडल. तांणी म्हणिल्लें जेन्ना लोक आयुक्तान म्हणिल्लें की मायकल लोबो इज नॉट फीट टू बी अ मिनिस्टर म्हणून, आज हो मायकल लोबो इज फीट टू बी काँग्रेस MLA. तांणी म्हणिल्लें फ्रॉम वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर टू वेस्ट मिनिस्टर, वॉट अ फॉल. ह्या मनशाक काल तांणी हार घालून आपल्या पार्टीन येवकार केला. ही 1 डिसेंबराची गोश्ट. 1 डिसेंबराची काँग्रेसीच्या कळंगुटेची ब्लॉक कमिटीची ही मिटिंगेचे न्यूज. कलंगूट काँग्रेस ब्लॉक डिसाइड्स टू युनाइट ऑल फोर्सेस टू डिफीट BJP, विल नॉट अलाव मायकल लोबो टू डिस्ट्रॉय कलंगूट. अरे 1 डिसेंबराक तुम्ही म्हणता मायकल लोबो हॅज डिस्ट्रॉयड कलंगूट आणि 1 महिन्यानंतर तुम्ही त्याच मायकल लोबो आपल्या पार्टीन घेतात. पूण हाजे खरो उद्देश कितें आसा तो काल काँग्रेस पार्टीच्या व्हायस प्रेसिडेंटांतूच उघड केल्ले आसा. ही हेडलायन तुम्ही मुद्दाम वाचात. अमित शाह अँड काँग्रेस डील टू गेट काँग्रेस MLAs टू डिफेक्ट टू BJP आफ्टर इलेक्शन्स. काँग्रेसीचो व्हायस प्रेसिडेंट अग्नेलो फर्नांडीस. तर आज फाटल्या 5 वर्सां जे जाल्लें जे राजकारण ज्या खातीर आज गोंयांत कितलेशेच इश्यू आसा. आमच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो ना, आमकां कोविडा वेळा सरकार गायब आशिल्लो
आमचे रस्ते, उदक, वीज सगळ्याची दशा जाल्ली आसा. फाटल्या 5 वर्सां हे वायट राजकारणा खातीर आमकां गोंयकारांक खूब त्रास जाले. पूण आज आमी पळयता जशें इलेक्शन लागीं आसा, ह्या भारतीय जनता पार्टीकूय खात्री ना की हांचो सरकार जावपाचो आसा, काँग्रेस पार्टीकूय खात्री ना की हांचो सरकार जावपाचें आसा. म्हणून हांचे हे प्री पोल सेटिंग चलिल्लें आसा. तर आमी सांगपाक सोदता की गोंयच्या लोकांनी सावध रावचें. म्हाका पयलीं म्हळ्यार खूब वायट दिसता की जे काँग्रेस पार्टीचे वर्कर आशिल्ले, जावं ते वास्कोचे जावं किंवा कळंगुटेचे जावं, तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता जावं ते साळगांवचे जावं किंवा पणजेचे जावं, इतली वर्सां तांणी ह्या दोन्ही पार्ट्यांची सेवा केली आनी आज ह्या पार्ट्यांच्या लिडरशिपान ह्या लोकांक सामके खोंट मारून रस्त्यार उडयल्ले आसा. आनी हांव गोंयच्या लोकांक आव्हान करूंक सोदता, ज्या पार्टींक स्वताची आयडियोलॉजी पडिल्ली ना, ज्या पार्टींक आपले जे कार्यकर्ता आसा इतले वर्सां तांणी निश्ठावंतपणान काम केल्लें आसा, तांचो कांयच वालोर ना, ह्या पार्टींक ह्या दोन्ही पार्टींच्यान सावध रावचें. आमी पळयलां आतां 27 वर्सां गोंयच्या लोकांनी काँग्रेस पार्टीक सत्ता दिली, 15 वर्सां भारतीय जनता पार्टीक दिली. पूण फाटल्या 5 वर्सां आमकां दिसून आयला की ह्यो दोनूय पार्टी एकूच ह्या सत्ते खातीर कितेंय करूंक शकता. तर आज मागणी आसा की फुडलीं 5 वर्सां फाटल्या 5 वर्सां भशेन वेस्ट जावची न्ही, त्या खातीर ह्या वेळार एकूच पर्याय आसा, जो भ्रष्टाचार मुक्त काम करपी सरकार दिवपी एकूच पार्टी आसा, ती आम आदमी पार्टी. हांव मागता बाब आमचो कलंगूटचो डिक्लेअर्ड कॅन्डिडेट सुदेश मयेकाराक 2 उतरां सांगची. काल जे कितें जालें जावं हे 2 दीस गोंयभर ज्यो घडामोडी चालू आसा, हे खुबश्या लोकांक शॉकिंग अशें नासलेंच. खुबशे दीस जाले हे होच न्यूज वारार आसलो की मायकल लोबो BJP सोडून काँग्रेसीन वचपाचो आसा म्हणून. पूण काल तो दीस घडये दीस येयलोच आनी तो गेलो. म्हाका दिसता ही पॉलिटिक्स जी चल्ल्या, जी घाणयाड्डी पॉलिटिक्स चल्ल्या, ही बारीक जो आम आदमी आसा ताका सजमूंक येवपाचीच ना. आनी ह्या फुडें जी बीजेपी एक 3 वर्सां पयलीं होच मायकल लोबो 10 आमदार फोडून जर काँग्रेसीन घेवन वयता, आयज तोच काँग्रेसीन वयता. म्हाका दिसता हे खंय तरी अशें म्हणटा न्हू की BJP आनी काँग्रेस ही मेळोन आयज स्ट्रॉंग ऑपोजिशन जे आम आदमी पक्ष हे गोंयभर उलोवंक लागल्या, ताका खंय तरी हे भियाल्या. आनी होच मायकल फाल्यां काँग्रेसीचे आमदार फोडून BJPन हाडूंक थंय गेला काय हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. बाब आग्नेल फेर्नांदीसान क्लियरली सांगलेलें आसा की ही डील जाल्ली आसा आनी मागता सगळ्यां कडेन, गोंयच्या लोकां कडेन, बार्देजाच्या लोकां कडेन आनी कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकां कडेन ह्या फटींगपणांक बळी पडचे न्हू. ज्या मनशान बार्देजान BJP काबार केली, तोच मनीस आयज काँग्रेसीन गेला काँग्रेस काबार करपाक. म्हाका दिसता 2 सायड्स ऑफ 1 कॉयन ह्यो दोनूय पार्ट्यो जाल्ल्यो आसा. म्हणून जे डेव्हलपमेंट आसा, जे सर्वसामान्य मनशाचे प्रश्न आसा, जावं कळंगुटे भागांत गेले फावटी तुमी ते सोजा लोबोचें प्रकरण पळयलां आसतलें, तशी कितलींच प्रकरणां जावन गेलीं. त्या प्रकरणान आतां जें वायट चल्लां कळंगुटेन आनी जें वायट चलत आसा हांकां कोणाकूच पडलेलें ना. ही आपली सेल्फीश मोटीव पॉलिटिक्स चालूच आहा आनी सेल्फीश मोटीव चालू आसतना ही फोडाफोड आख्ख्या गोंयभर चालू आसा. बारीक मनशाक ही पॉलिटिक्स कळना. म्हणून हे फावटी म्हाका दिसता लोक ठामपणेन आमच्या वांगडा रावतलो, कित्याक आयज जर तर गोंयभर एक अल्टरनेटीव म्हणून, एक ऑप्शन म्हणून आमी ठामपणेन उबे आसा. आमची टीम जी गोंया खातीर काम करता आनी फुडें गोंया खातीर काम करतली, आनी जी टीम प्रोएक्टीव आसा, जे टिमी कडेन आम आदमी पक्षा कडेन एक विजन आसा गोंयांक लागून, आनी तो विजन आमी बरें करून पार पडटले. पळय सद्या कितें जालां, BJP ही जी ग्रासरूट जे आहा हे तेणीच काबार केल्लें आसा. सिस्टमॅटीक तेणी कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे BJPचे कार्यकर्ते, हांवूय एक BJPचो कार्यकर्तो आसलो, तेणी हे सगळ्या कार्यकर्त्यांक स्लोली आनी स्टेडिली सायडीक काडलेले आसा. कित्याक थंयसर
तेणी आपले वर्चस्व जोडपाक म्हणून तो सेल्फिश गेन ओ सेल्फिश मोटीव जावं तेणी बायलेक शिवोले बसता म्हणून सांगल्या. सो कुड बी एक अशें रिजन जावं शकता की शिवोले कालांगूच काबार केलीच तेणी कॉन्स्टिट्युएन्सी, आता तो शिवोलेन गेला ती काबार करपाक, म्हणून तो काँग्रेसीन गेलो. आणि बीजेपी जी सध्या आसा, म्हाका दिसता बीजेपी कडेन सध्या थंय कार्यकर्ते ना कॉन्स्टिट्युएन्सीक, म्हणून आयज आमी ठामपणान तेंच्या फुड्यान एक ऑपोजिशन, एक गंभीर स्ट्रॉंग ऑपोजिशन म्हणून उबे आसा.